गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयभर सायकल रॅली काडपाचें थारायलां. चलो गांव की ओर ह्या कार्यक्रमांतल्यान काँग्रेस पक्षान सायकल चलोवन गोंयांतल्या सामान्य मनशां मेरेन पावपाचो यत्न चलयला. आयतारा काँग्रेसीच्या चलो गांव की ओर ह्या सायकल रॅलीच्या कार्यक्रमाची सुरवात उत्तर गोंयांत म्हापशाच्यान केल्या. म्हापशा जाल्ल्या काँग्रेसीच्या ह्या सायकल रॅलीचें उक्तावण गोंय प्रदेश वेंचणूक समितीचो अध्यक्ष दिगंबर कामतान केलें. ताचे बरोबर प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी गट नेतो बाबू कवळेकार, आमदार निळखण हळर्णकार, टोनी फेर्नांडीस, रमाकांत खलप आनी काँग्रेसीचे हेर वांगडी आसले. भाजप सरकाराच्या राज्यांत इतली म्हारगाय वाडल्या आनी ताचो त्रास सामान्य मनशाक सोंसचो पडटा म्हूण ह्या सरकाराक सामान्य मनशाचे हाल कळचे हो हेत आसा अशें दिगंबर कामतान सांगलें. काँग्रेस कमिटी आज निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरवात सायकल रॅली पासून करपाचें ठरयल्लें आसा. अत्यंत बरी गजाल आसा की आयच्या जमान्यांत ज्या वेळार पेट्रोल म्हारग जाला, डिझेल म्हारग जाला, सगळ्यो वस्तू म्हारग जाल्ले आसा, ते लोकांक एक सिग्नल दिवपाचो प्रयत्न करता की आज सायकलीन रॅली काडपाची, सायकलीन भोंवपाची परिस्थिती ह्या राज्यांत गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा की लोकांचो प्रचंड रिस्पॉन्स ह्या सायकल रॅलीक मेळटा. लोकसभा आनी गोंयच्यो पोटवेंचणुक्यो काँग्रेस पक्षच जिखतलो अशें बाबू कवळेकार उलयलो. लोक सगळे काँग्रेसमय जाल्ले आसात, वातावरण जे काँग्रेसचें आसा आनी जे फुडले येतले संकेत दिश्टी पडटात, जे फुडले आतां बाय इलेक्शन आसात, 4 बाय इलेक्शनांत आनी पार्लमेंट इलेक्शन आसा, हांगा लोकांनी मन तयार केल्लें आसा की काँग्रेसचे उमेदवार जे आसात त्या उमेदवाराक फुकट दिवपाचें. आयज रुलींग सरकार जे आसा, भाजपाचें सरकार गोंयाकय आसा आनी देशाकय आसा, तरी देखून ह्या यात्रेक इतलो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी लोकांनी ज्या पद्दतीन स्वागत केलां, त्या लोकांनी मनात डिसायड केल्लें आसा की हो जो सरकार आसा तो फक्त घोशणाबाजी, आमीश दाखोवन कांय आमिशा पलीकडे कांयच करना, फक्त पोकळ आश्वासनां आनी आश्वासनां पलीकडे कांयच करप ना अशे पद्दतीन गोंय स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कार्य चल्लां. ह्याच सायकल रॅलींतल्यान गोंयभर भोंवतले तशेंच लोकांचे प्रश्न आयकून घेतले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें. सायकल यात्रा म्हणजे एक आम आदमीचें साधन भोंवपाचें, आनी तें आम आदमीचें साधन घेवन आमी आयज नॉर्थ गोवांतल्यान म्हापशांच्यान ही यात्रा सुरू करतात. आनी करून करून आमी नॉर्थाचे सगळे 20 मतदारसंघ हांव स्वताक चलयतलो सायकल. हाचो उद्देश एकूच की आमी तळगांवाचे जे लोक आसा, गांवांतले जे लोक आसा तांकां तेंचे कडेन संपर्क सादप, तांकां मेळप, तेंचे आयकप. हातूंतल्यान आमचो लोकसभेक प्रचारूय आमी हातूंतल्यान सुरू करतात. हितूंतल्यान आमी लोकांक आकर्शीत करपाक सोदतात आनी 20 मतदारसंघांत भोंवता आसतना लोकांचे जे प्रश्न आमी दिसतले आमकां, लोकां कडेन उलोवपाक मेळटलें, लोकांची घरांनी आयकुपाक मेळटली आनी आमचे विचार लोकांक सांगपाक मेळटले. तेन्ना आमी जेन्ना मार्केटान भोंवतले तेन्ना लोकां कडेन उलयतले. एक कडेन सांजची आमी कोपरा बैठक जातली, त्या कोपरा बैठकीच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक संपर्क सादतले. ह्या सायकल रॅलींतल्यान गोंयच्या प्रत्येक मनशा मेरेन पावपाचो हेत काँग्रेसीचो आसा अशें अमरनाथ पणजीकार उलयलो. काँग्रेस पार्टीन आयोजीत केल्ली चलो गांव की ओर ही सायकल यात्रा आयज सुरू जाता उत्तर गोंयांत. आनी ह्या सायकल यात्रेंतल्यान आमी गांवांत रावपी लोक, जावं ते नुस्तेकार, जावं धाकटो गाडो, जावं देवळांत रावपी जे पुजारी आसात, जावं भक्त आसात, जे बाजार आसात, ह्या शेतकार आनी कश्टकरी लोक हांकां मेळपाची येवजण ह्या यात्रेंतल्यान आसा. आनी ह्या यात्रेंतल्यान आमी लोकां कडेन संवाद सादतले आनी गांवांत रावपी लोक जे आसा तेंचे जे इश्यू आसा, तेंचे जे ज्वलंत प्रश्न आसा ते प्रश्न आमी आयकून घेतले आनी आमच्या परी आमी ते सुटावे करपाचो प्रयत्न करतले. सरकारी दरबारी आमचो प्रयत्न आसतलो आनी चलो गांव की ओर ही संकल्पना ही बऱ्या रितीन जैतिवंत करपाक आमी समस्त उत्तर गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन हात जोडून विनंती करता की तुमी आमकां सगळ्यांनी साथ दिवचो. आमी सदांकाळ तुमच्या बरोबर रावतले आनी सदांकाळ तुमच्या बरोबर रावपाक गोंयान एक नवें सरकार, गोंयान एक सुशासन हाडपाचो प्रयत्न काँग्रेस सरकार करतले. मनोहर पर्रीकारान गोंयचेर मीन खणी बंद करून संकट हाडलां. 35,000 कोटी फक्त शब्दांनीच दवरले. तशेंच मीन खणी कोणाच्या फायद्या खातीर बंद केले ते सांगले ना. म्हारगाय वाडल्या, गोंयचे जमिनी व्हडा प्रमाणान विकपाचो धंदो चलयला. ही सगळी म्हायती गोंयच्या लोकां कडेन काँग्रेस पक्ष पावयतलो अशें रमाकांत खलपान सांगलें.
सर्वसामान्य मनीस, शेतकार, कामगार, मूळ मुणकार ही आमची शक्तिस्थानां आसात. ह्या शक्तिस्थानांक भाजपाच्या राजवटीत खूब मोठें दुख जालें. मुळांक शेताच्यो जमनी मेळ्ळ्यो ना, मुणकारांक घराची मालकी मेळ्ळी ना, कामगारांक नोकरी वेवसाय मेळ्ळो ना. ज्यो जमनी आसात, जे हांगासर जे वेवसाय चलतात गांवागिऱ्यांनी आमच्या, हे वेवसाय गोंयकारांच्या हातांतल्यान केन्नाच सोडून गेले. आणि जमीन जी आमची आसा ती जमीन आज मोठ्या प्रमाणाचेर विक्री जात आसा. गोंयकार खंय उरतलो? गोंयकारांचें भवितव्य कितें, गोंयकारांचे अधिकार कितें हे तांकां समजून दिवची आज गरज पडटा. लोक भावनाक दिश्ट्या वचपाचो प्रयत्न करतात. कोणाक धर्म मोठो दिसता, कोणाक जात बरी दिसता, परंतु काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक होच खरो महत्वाचो दिसता. आणि ह्या नागरिकाक सांबाळण्यासाठी, या नागरिकाचं स्वाभिमान रक्षण करण्यासाठी, या नागरिकाक खऱ्या अर्थान उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि सगळ्या जनतेक भाव भयण आपले ह्या नात्यान धर्म सोडून, धर्मा भायर, जाती भायर, गाती भायर अशें वचून सगळ्यांक एकत्रीत करपाचो हो एकच झेंडो आसा. ह्या तिरंगी झेंड्यान काँग्रेसचो हात आसा आणि आमी ह्या झेंड्या सकयल काम करणारे कार्यकर्ते गोंयच्या जनतेक आमी आश्वासन दितात की आमी नेहमीच तुमच्या बरोबर रावल्यात, आतांय रावतले, ह्यान फुडें रावतले.